आखिल्ल्या सुवातेचेर खेळामळूच जावचो, शेड नाका म्हण मागणी घेवन सरवण कारापूरच्या तरणाट्यांनी मामलेदार आनी बीडीओक निवेदन भेटयलां आनी बेगींतल्या बेगीन तरणाट्यांक गांवांत हो ग्राउंड तयार करून दिवचो म्हण सांगलां. आरडेक्स खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकर. साधारण अंदाज आयलो पण मेन इशू घ्या तेंच्यांनी डिमार्केशन करून दुसरी गोष्ट तुमचे थंयसर शेड घालपाक ऑब्जेक्शन आसा परत ग्राउंड करून जाय. म्हाका एक सांगा मिनिमम जितली पळय रिक्वायर्ड ते 500 मिटर इज ओके व्हेरीफायड चेंजीस आसता मदीं मिनिमम रिक्वायर्ड एका कॉर्नराक तेणी घातली जाल्यार म्हाका त्या पत्ता तरी तुमकां तुजी डिफिकल्टी उपकार ना सर. स्मेल येना ना स्मेल येना तो प्रश्न ना सर. पण सर पयली जागा तेंची कितें आसा ती तेंच्यांनी ते करून जालें ते जालें सांगा ती पयली तुमकां खंयची जागा तीच खबर ना. तशें न्ही हांव कितें म्हणटा गाड्याचं डिमार्केशन केलें ओके सर्वे डिपार्टमेंटाक सांगया ओके प्रायोरिटी रायट म्हणजे तुमी तेका लागून प्रायोरिटी इंट्रस्ट पब्लीक समजा डिमार्केशन केलें केल्या नंतर एका बाजूक जर तेंच्यांनी मिनिमम रिक्वायर्ड 500 मिटर अशें म्हणून आतां पळयता कितें सद्या डे बाय डे चेंजीस जाता मिनिमम रिक्वायर्ड पयलीं 100 आशिल्ली 500 ते करता आय डोंट नो जालें कितें तुमकां प्रॉब्लम आसा भुरग्यांक तरी सर MRF शेड नाकाच. एक्झॅक्टली दोन तीन गोष्टी आसा सर. दोन म्हणजे 4 जाणां टोटल फायनली कितें आसा हे ऑब्जेक्शन हांव हेका तुमच्या हांगा व्हिडिओ धाडटा तुमचें फायनल डिसिजन जातलें न्हू ते पंचायत लेवलूच जातलें पंचायत बॉडीचेर जातलें ग्रामसभा यू कॅन सजेस्ट ना सर. ग्रामसभेत ऑलरेडी डिसिजन जालें सर. ग्रामसभेत जावन तेंचे थंयसर आमी डिसिजन दिलें की आमकां थंय MRF शेड नाका म्हणून ग्रामसभेन एक्सेप्टूय केलें सर आनी प्रॉमीस केलें ग्रामसभेन की आमकां 10 दिसां भितर ग्राउंड खेळपाक मेळटा तसो अवेलेबल करून दिता. बीडीओ आनी मामलेदाराक एप्लिकेशन दिलां जे डिसिजन ग्रामसभेन जाल्लें तो ग्राउंडाक लागून जागा घेतल्या तेजेर ग्राउंडूच जावचो आनी काय जावचें न्हू. MRF शेड नाका दुसरें कितेंच नाका. जो ग्राउंड जावपाक लागून जागा घेतल्या तितून ग्राउंड जावचो आनी आमकां तो ग्राउंड बेगींतल्या बेगीन अवेलेबल करून दिवचो म्हणून हांवें एप्लिकेशनां दिलें.